म्हणतात 23 उपरांत आमचे जातले 28. ते भायर विरोधातले आनीक 2 जण फुटून येतले सरकारात. भाजपान केल्या नव्या सरकाराची गणितां. 3 दिसां भितर सोडयत जुवारी पुलावेले गचमुड्डीचो प्रश्न, नाजाल्यार लोकांक घेवन पुलावेल्यान काडटले मोर्चा. काँग्रेसीची भाजपा सरकाराक शिटकावणी. 450 वर्सां पुराय केल्ले निर्लाचे रेमेडियस चर्चीन मनयलो खोशयेचो सुवाळो. बिशप थिओदोर म्हणटा भारतात क्रिस्तावांचो 2000 वर्सां सावन राबितो. मोग, शांतिकाय आणि एकचाराची येशूचीच चालीक लायतात शिकवण. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. जुवारी पुलावेले येरादारीची गचमुड्डी 3 दिसां भितर सोडयात. बुधवार मेरेन येरादारीचो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार पुलावेल्यान मोर्चा काडटले. काँग्रेसीन भाजपा सरकाराक शिटकावणी दिल्या. सरकार वाटावपा खातीर हेर प्रस्नांकडे आड नदर करून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पणजेचे पोटवेंचणुकेत गुल्ल जाला अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा. ताका लागून प्रशासन हल्ला आनी जुवारी पुलाचेर जातले गचमुड्डे कडेन दुर्लक्ष जाला अशें ताचें म्हणणें. ट्रॅफिक जाम जाल्ल्यान लोकांक 2-2, 3-3 वरां लायनीत काडचे पडटात. फाटले 15 दीस हें चल्लां. लोकांची 2-2, 3-3 वरां थंय ब्रिजाचेर बेश्टी वाया वयतात फक्त हिंगेल मिसमॅनेजमेंटा खातीर. आनी लोकांक कोण एअरपोर्टाचेर वयता ताका फ्लायट चुकता, कोण ऑफिसांत वयता ऑफिसांत टायमार पावना, कोण GMC हॉस्पिटलान वचपा आसा तांकां हॉस्पिटलान टायमार पावना, भुरग्यांच्यो एग्जाम आसा भुरगीं स्कुलांनी सारकी पावना, एग्जामी सारकी पावना. आनी ह्या सरकाराक कांयच पडलेलें ना. सो मुख्यमंत्र्यान एक तर ताबो आनी कोणा कडेन दिवचो आनी तो जाल्यार पणजे इलेक्शनाक इलेक्शनाक भोंवचें, नाजाल्यार ताणें लक्ष घालचें आनी ट्राफीक जो चावत जाल्लो आसा, मिसमॅनेजमेंट जाल्लो आसा तो जाग्यार हाडचो. आमी 3 दिसांचो तांकां डेडलायन दितात. 3 दिसान जर ट्राफीक रेगुलर जालो ना, स्मूथ जालो ना जाल्यार आमी चलोन वचोन पुलावेल्यान प्रोटेस्ट करतले सगळे. सो गव्हर्मेंटाक ही शिटकावणी, मुख्यमंत्र्याक शिटकावणी, बेगीन जाता तितल्या तुमी जो प्रॉब्लम जालो आसा तो लोकांक सॉल्व करा आनी लोकांक त्रासांतल्यान काडात. काँग्रेसीन पणजेचे पोटवेंचणुकेचो तांचो जाहीरनामो आयतारा उजवाड आयलो. सांतिनेची खाडी, कॅसिनोंचे मांडवी भायर स्थलांतर, कोयराचो विशय हाताळपाचें तातूंत काँग्रेसीन उतर दिलां. काजिनो, ज्या काजिनोचेर भारतीय जनता पार्टीन ओपोजिशनां आसतना अशे तरेचें वेगळे वेगळे वातावरण तयार केलें, आंदोलनां तयार केलीं आनी तेजे नंतर तो जो काजिनो हांकां ATM जालो. काजिनोचेर फक्त पयशे करप हें एकूच तांकां दिसलें आनी जे काजिनो काडटले म्हणून मशाल यात्रा करून घेवन गेल्ले, काजिनो काडून दर्यांत घालतले म्हणून आश्वासन दिताले, तेंची बायलां येवन बोळां मारतालीं, काजिनोचेर वायट परिणाम कल्चराचेर जातले. तो काजिनो आमच्या पणजेचो जो BJPचो कॅन्डिडेट आसा थंयच्यान तो मिसींग आसा. जो काजिनो तेंची प्रायोरिटी आशिल्ली काडपाक तो मिसींग जावपाक तेंच्या मॅनिफेस्टोंतल्यान आमकां खबर ना कितें कॉम्प्रमायज जालें आसतलें. पूण आमच्या कॅन्डिडेटान क्लियर कट दिल्लें आसा आनी 100 डेजाचें एक आश्वासन लोकांक दिल्लें आसा की जें तेंचे कडेन जालें ना तें इमिजिएटली थंय पणजेक समस्या निर्माण जाल्ली आसा. पावर राजधानी जावन सुद्दां इंटरप्टेड पावर येता, रेगुलर पावर सप्लाय येता, खास करून रायबंदरच्या एरियेन. रोड्स खास करून पॉटहोल्स जाल्ले कारणान आनी कोऑर्डिनेशन नाशिल्ले कारणान कोण केन्ना फोडटा आनी कोण कितें करता रस्ते हेजी समस्या आशिल्ली. म्हाका दिसता आमदार, CCP, स्मार्ट सिटी आनी सरकार म्हाका दिसता एक बरोबर आसतलो आनी तें कोऑर्डिनेशन जावन रस्त्याची समस्या येतली. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चवारिया. 23 मेच्या निकाला उपरांत भाजपाच्या आमदारांचो आंकडो 28 जातलो. ते भायर विरोधातले आनीक 2 आमदार भाजपाक येवन मेळटले. भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान दावो केला. ताचे फुडें वचून पणजी मतदारसंघ धरून सगळेचे सगळे 6 मतदारसंघ आरामान जिखतले अशें तेंडुलकर म्हणटा. 4 विधानसभा पोटवेंचणुको आनी 2 लोकसभा वेंचणुकांचे निकाल 23 मेक येवपाचे आसात. भाजपा आनी काँग्रेसीत तसो आमदारांच्या आंकड्यांनी व्हडलोसो फरक ना. मगोतले 2 आमदार घेतले उपरांत भाजपान मगोवपाचो आमदार सुदीन ढवळीकाराचो तेंको वगडायला. आज भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचेर उलयतात की आज पडटले फाल्यां पडटलें सरकार
हें सरकार उडोवपाक शक्य ना, कारण निवडणूक डिक्लेअर जातकर इलेक्शनाचो रिजल्ट डिक्लेअर जातकर आमचे आमदार 18 आसतले. फाटले फावटी म्हटलां 18 अधिक 6 आमचे युती बरोबरचे आमदार आसात ते आसा. जवळ आमची आमदाराची संख्या 24 जातली. प्लस म्हाका अन्य आनी 2 आमदाराची एक गॅरंटी आसा, ते आमकां भारतीय जनता पक्षाक सपोर्ट करतले आनी ती 28 पर्यंत आमची संख्या वतली. काँग्रेसीचे कॅसिनोचे भुमिकेवेल्यान विनय तेंडुलकरान काँग्रेसीचेर तोफ डागल्या. दर्यादेगेर 6 कॅसिनोंक काँग्रेसीनूच परवानगी दिल्ली. हे कॅसिनो दर्या भायर केन्ना काडटले काय म्हूण तेंडुलकरानच काँग्रेसीक प्रश्न विचारला. काँग्रेस सत्तेत आयल्या बरोबर मांडवींतल्यान कॅसिनो भायर काडटले अशें काँग्रेसीन म्हणिल्लें. 6 कॅसिनो आसा पळय, ताका 6 कॅसिनोक परमिशन दिल्लें काँग्रेस सरकार आसतना किंवा काँग्रेस सरकार आसतना 6 कॅसिनो परमिशन दिल्लें. आनी बाबुशी तेन्ना काँग्रेसीन आशिल्लो, ताका विरोध करपाक ताणें तेन्ना करपाचो, जेन्ना दिताले परमिशन तेन्ना. हेजेर कितें आतां सरकार निर्णय घेतलो. रिन्युवल एकदां दिलें न्ही, ते रिन्युवल करचेच पडटा. ते अमूक वर्सां खातीर आसा. आतां सरकारान तो शिफ्ट करपाक ठरयला, तेजेर सरकार कितें तो निर्णय घेतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. 2.5 वर्सां जाली तरी पणजी स्मार्ट सिटी करपा खातीर 6,200 कोटींतले कितले कोटी दुडू मोडले? गोवा सुरक्षा मंचान भाजपाक प्रश्न विचारला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पणजेचो स्मार्ट सिटी हो चालीक लागिल्लो प्रकल्प अशें म्हणिल्लें. त्या संबंदान गोवा सुरक्षा मंचान मुख्यमंत्र्याक जाब विचारल्या. पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत गोवा सुरक्षा मंचाच्या जाळवणदारांनी भाजपाचो फोग काडलो. भाजपाच्या पणजेच्या जाहीरनाम्यांतल्यान कॅसिनोचो विशय गायब जाला. मनोहर पर्रीकारान विरोधात आसतना कॅसिनोच्या विरोधात रान उठयल्लें. कॅसिनोचे त्या विरोधाचें कितें जालें तें भाजपान पणजेकारांक सांगचें अशें गोवा सुरक्षा मंचाचो प्रचार मुखेली महेश भांबरेन सांगलें. सीएमान म्हटलें की स्मार्ट सिटी इज एन ऑनगोईंग प्रोजेक्ट आणि इट विल बी कंप्लीटेड इन अ 5 years टायम. आय एब्सोल्युटली एग्री विथ यू चीफ मिनिस्टर. आय एब्सोल्युटली एग्री. एका वर्सान खंयचीच योजना जायना स्मार्ट सिटी बी, कित्याक थोडो पयसो न्ही तो 6,200 कोटी मोडपाक जाय ते, आनी वेवस्थीत योजना करून प्लॅनिंग करून मोडपाक जाय ते. पूण म्हजें एक दुबाव आसा, कित्याक स्मार्ट सिटी हो जो प्रोजेक्ट आसा तो 2016 राबयल्लो. 2016तल्यान तो प्रोजेक्ट आयिल्लो. 2016 ओके तुमी सरकाराचो निमाणो कार्यकाळ आशिल्लो. 2017 परत तुमचेच सरकार आयलें. वयरूय बी सरकार आशिल्लें बीजेपीचेच सरकार. आतां म्हाका इतलेंच जाणून घेवपाक जाय की 2017 ते आमी आतां 2019 पावली, म्हणजे ऑलमोस्ट 3 वर्सां कंप्लीट जावपाक आयली. 2.5 वर्सांच जाली. ह्या 2.5 वर्सांनी म्हणजे उरिल्लो पळय तो तुमचो 6,200 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा न्ही, तो 2.5 वर्सांनी कंप्लीट जावपाक जाय. इफ इट इज 5 years प्रोग्राम, इफ इट इज 5 years प्लॅनिंग, जाल्यार ह्या फाटल्या 2.5 वर्सान तुमी कितलो पयसो मोडलो स्मार्ट सिटीच्या अंडर? गजाल विसरल्या. तांच्या हातूंतल्यान कसिनो गायब जालो. कसिनो बद्दल तांच्यांनी कांयच म्हणूं ना. स्वर्गीय मनोहरबाब पर्रीकार जेन्ना आशिल्ले तांच्यांनी कसिनोचेर रान उठयल्लें. भाजप कसिनोच्या विरोधान आशिल्लो सामको. घुसेंगे बी अंदर बी अशी तांच्यांनी घोशणा दिल्ल्यो. त्यो आतां घोशणा खंय गेल्यो, खंय घुसले आतां ते अशें विचारपाचें आसा. हे खंय घुसल्यात काय म्हणून, विसरले काय म्हणून ते कसिनोचे. पणजेकारांक हांगा बाजार हांच्यांनी मांडला. पणजेकारांक ग्रांटेड धरल्या हांच्यांनी. म्हणजे सोयीस्करपणे पणजेकार हे सगळ्यो गजाली विसरतले अशें तांकां दिसता, पूण पणजेकार हे गजाल विसरूं ना. मतदारांक पयशे दिवन मतां विकती घेवपाची परंपरा आसा. हे परंपरेक वेर घालत पणजे मतदारसंघात गोवा सुरक्षा मंचान झोळी फेरी अभियान चलयलां. त्या निमतान फंडय जाता आनी लोकां कडेन संपर्कय जाता. गोवा सुरक्षा मंचाचे झोळी फेरी अभियान गोंयच्या भ्रष्टाचारी राजकारणाक एक नवो आयाम दितले असो हावेस गोवा सुरक्षा मंचाच्या जाळवणदारांनी उक्तायलो. एक अभिनव अशी योजना जी योजना लोकां समोर मांडल्या नंतर तांकां सुद्दां एक प्रकारे आश्चर्य जाता. अरे अशें कशें आमी कितें तरी वेगळें पळयलां की पयशे घेवन आमचे कडेन येतात, हे तुमकां पयशे दवरात मत दिया म्हणटात, अशे पद्दतीची एक पद्दत. पण हे तुमची कितें काय म्हळ्यार वेगळेंच आसा की तुमी मत म्हाका पायतात त्या प्रमाणे
तुमचे कडेन आमकां आर्थीक आदार करात अशे पद्दतीची एक वेगळी बरी कल्पना तांचे समोर मांडल्या नंतर तांकां बरी दिसता. राजकारण हें एक आदर्श राजकारण जावपाक जाय, मतांची विक्री जावपाक ना आनी हेजी खंय तरी सुरवात जावपाक जाय. जाल्यार लोक अशें म्हणटात की ना, एक बरी गजालीची सुरवात तुमचे पासून जाता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हादय गोंया खातीर म्हत्वाची आनी म्हजे खातीर म्हादय आनी गोंयच्या खणींचो प्रस्न खूबच म्हत्वाचो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा. ठाणे 70 घडोवन हाडिल्ल्या म्हादय उत्सवात तो उलयतालो. 70चे दायज दाखोवपी हो 3 दिसांचो महोत्सव आयतारा उलगलो. म्हादयचो विशय 70तच न्हय तर गोंयांतय बऱ्याच तेंपासावन गाजता. गोंयचें उदक कर्नाटकांत वळोवपाचे जायते यत्न जाल्यात आनी गोंय सरकार हो प्रस्न हाताळपाक अपेशी थारला. म्हादय आमची आई, म्हादय आमची जीवनदायिनी आनी जी फुडें कितलींशींच वर्सां आमकां जर हांव म्हणटा फक्त 70क न्ही, गोंयाक जर जगयतली आसत जाल्यार ती म्हादय. आयज ती संकटान आसा, म्हाका खबर आसा. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत म्हणजे पयरचोच विशय हांवें हांव तेजेर आत्तां भाश्य करिना, हांवें भाश्य करपूय योग्य जावचें ना. परत केन्ना तरी म्हादय ह्या विशयाचेर हांव उलयतलों. पण एक गजाल नक्की आसा, म्हादयची आमकां नितांत गरज आसा. जें आयज संकट आयलां तें दूर जावप हें तितकेंच गरजेचें आसा आनी तें दूर जावपा खातीर किंवा हें संकट तिच्या वयलें पयस वचपा खातीर मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हजो पुराय प्रयत्न ह्या विशयाचेर आसतलो आनी प्रामुख्यान ह्या विशयाचेर लक्ष आसतलें. म्हणजे जितको हांव मायनींग विशय म्हाज्या तेंकोन म्हणटा, म्हाज्या काळजांतलो म्हणटा, तितकोच म्हादय विशय होय म्हाज्या काळजांतलो तितकोच तेंकोन आसा. कारण तोय बी हो जीवन मरणाचो प्रश्न आसा. ज्या पद्दतीन मायनींग त्याच पद्दतीन म्हादय होय विशय तितकोच म्हत्वाचो आसा. गोंयाची स्वताची अशी एक संस्कृती आसा. हे संस्कृतीचे खाशेलेपण तिगोवन दवरपाची गरज आसा. गोंयच्या सगळ्या गांवांतल्यान गोंयचे संस्कृतायेचें दर्शन घडोवपाची गरज मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार उक्तायली. वेगवेगळ्यो संस्कृती जागे करपाची गरज आसा आनी ते जर जागे करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांनी आमी पावपाक जाय. घडये तुमच्यांतलेच काही लोक जर 70च्या भायर वेगळ्या तालुक्यांनी जर पावले जाल्यार तांच्याय मदीं अशा पद्दतीची ज्योत पेटोवपाचें काम तुमी सगळे जाण निश्चितच करपाक शकतले. येद्या व्हडल्या मोठ्या प्रमाणात काय आसना, पण आपल्या गांवापुरती थोडी जरी कृषी संस्कृती किंवा लोक संस्कृती जरी गांवापुरती जागी दवरली, गांवापुरती जरी तुम्ही योग्य रित्या थंय वाडयली किंवा त्यांच्यात ज्योत पेटयली जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता ह्या गोमंत भुमीत आमकां ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा की गोंय हें गोंयकारपणा राखपाक आसचें, तो आमची आयडेंटिटी ही कायमची म्हणजे परशुराम निर्मीत भूमी ही गोंयचें वेगळेपण हें सदोदीत टिकून उरचें आनी तें टिकून 12 तालुक्यांनी उरपा खातीर तुमचो हातभार हो निश्चितच लाभतलो. 70च्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. ज्येष्ठ पत्रकार आणि लोकमताचो संपादक राजू नायकान बरयल्ल्या 3 पुस्तकांचें शेनवारा प्रकाशन जालें. ओसय, हिरव्या बोलीचे शब्द आणि जहाल आणि जळजळीत. संस्कृती, पर्यावरण आणि राजकारण अशा परस्पर वेगळ्या विशयांचेर 3 पुस्तकां भाष्य करतात. राज्यसभेचो खासदार आशिल्लो ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर आणि समाज वावुरपी अनिल अवचटाचे हजेरेत ह्या पुस्तकांचे प्रकाशन जाले. राजू नायकान पत्रकारितेत 40 वर्सां पुराय केल्यात, जाल्यार फाटलीं 10 वर्सां तो लोकमताचो संपादक आसा. हे मजगती ताणें संस्कृती, पर्यावरण आणि राजकारणाच्यो बारकायो पळयल्यात. तातूंतली स्थित्यंतरां ताणें अणभवल्यात. ह्या 3 पुस्तकांतल्यान ताणें तातूंतली तासां मांडपाचो यत्न केला. गोंयच्या राजकारणान भितर इतले बदल जाले आनी तातूंत भितर इतले बदल म्हणजे परस हांव म्हणत की इतले धक्के लोकांक बसले राजकारणाचे, तातूंत ताजेर बारकावे हातून टिपिल्ले आसात. पर्यावरणाचें मायनींग धरून ते समुद्र पातळी वाड, तुमी जाणा आसतले तपमान वाडटा, तपमान वाडिल्ल्यान समुद्राची पातळी वाडटा आनी दर्याच्या देगेक जी पळय शहरां आसात ती सगळी उदका सकयल वतली, अशे तरेचो एक धोको निर्माण जाल्लो आसा. गोंयची संस्कृती म्हळ्यार आमी धालो आनी फुगड्यो अशें इतलेंच मानतात, पूण गोंयच्या संस्कृतीक
राजकीय आनी सामाजीक इतले धक्के फाटले एक 20-25 वर्सांत बसल्यात की आमची संस्कृतीच अस्तित्व ताजेर दोलायमान जालां. ताजेर हें पुस्तक म्हणजे भाश्य करता. लोकांनी वाचपाक जाय. संदर्भ पुस्तक म्हणून हाजो खूब उपयोग जातलो. सगळ्या लायब्ररीनी हें पुस्तक आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चवारिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. समाजात मोग, शांती आणि भावपण निर्माण करप हेच ख्रिस्ती धर्माचे तत्व. विविध धर्माचे लोक आशिल्ल्या भारतात आयज दुस्वासाची न्हय तर एकचार, मोग आणि भावपणाची चड गरज आसा आणि तेच काम येशूचो आदेश मानून आमी करतात. रांचीचो बिशप थिओदोर मास्कारेनोसान म्हटला. नेरूलच्या रेमेडियस सायबिणीचे चर्चीक 450 वर्सां पुराय जातात. त्या निमतान खाशेलो सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. सुवाळ्याक वाठारांतल्या हेर चर्चींच्या पादिगारा वांगडाच थळावो आमदार जयेश शाळगांवकार, सरपंच, पंच आनी कमुदी दादेचे वांगडी हजर आशिल्ले. आनी जशें हांवें मिसार सांगलां मोगाळ भावान आनी भयणानो, सगल्याहून चड गरजेचें आमच्या आयच्या भारतांत हें मोग, शांती आनी भावपण. कित्याक आमी कोणूच कोणाचेच दुस्मान न्हय. आनी जेजू क्रिस्त आमकां शिकयता आमी मोग दुसऱ्यांक दिवंक जाय आनी दुसऱ्यांची चाकरी करूंक जाय. बिशपान भक्तांक बेसांव घातलें. रेमेडियस सायबिणीचे चर्चीक 450 वर्सां पुराय जाल्ल्याचे खोशयेन गांवाचो इतिहास सांगपी यादस्तिकेचें प्रकाशन जालें. बिशप थिओदोर मास्कारेनोसान नेरूलच्या गांवांत सांबाळिल्ल्या एकचाराची व्हडवीक गायली. कांय धर्मीक कार्यावळी जाल्यो. पळयात. जशें तुमी जाणा, क्रिस्तांव धर्म सगळ्या संवसाराक आसा आनी भारतांतूय आसा. भारतांतूय सगळ्या जाग्यार आसा. आनी केन्ना केन्ना आमकां सांगता, आमचे दिल्लीवाले आमकां केन्ना सांगता, तुमी भायले. एक फावटी हांवें एक लिडराक विचारलें, आमकां इंडियेक येयल्यार 2000 वर्सां जालीं आनी कितलीं वर्सां जाय आमी हांगाशी जावच्याक. हांगासर नेरूल गांवांत आमकां 450 वर्सां जालीं आनी 450 वर्सां उण्या न्हू, कितल्योच पिळग्यो जाल्यो. फुडें गरजेचें न्हू. गरजेचें आमी कोण आनी आमच्या समाजाक आमी कितें हाडटा. आनी म्हाका गर्व दिसता, एक आमचे कॅथलीक चर्चाचो गवंडी कसो सांगोंक, आमच्या क्रिस्तांव धर्माचो पयलो हेतू मोग, शांती आनी भावपण हाडप ह्या गांवची. आनी केन्ना केन्ना जाली झगडी, देवी काडून वयली पासून भिरांतेन आमच्या हिंदू भावांनी, पूण तांकां पोत्तून आपयले, घेवन येयात म्हूण. आनी पोत्तून एकामेका लागीं रावंक शिकले. ही शांती, हें भावपण हाची आयज गोंयांक आनी भारताक एकदमूच गरज आसा. निल्लेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. मडगांवच्या रवींद्र भवनात गोंयचो फामाद हार्मोनियम वादक पंडित तुळशीदास बोरकाराच्या नांवान संगीत संमेलन जालें. बोरयेचे समर्थ संगीत सांस्कृतीक संस्था आनी मडगांवच्या रवींद्र भवनात ताचें आयोजन केल्लें. पंडित दिनकर पणशीकाराचे हस्तुकी पंडित तुळशीदास बोरकर संगीत संमेलनाचें आयतारा रवींद्र भवनात उक्तावण जालें. ह्या वेळार रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष प्रशांत नायक, संदीप खंडेपारकार आनी हेर हजर आशिल्ले. प्रशांत नायकान येवकाराचें उलोवप केलें. सुवाळ्याच्या उक्तावणा उपरांत संगीत मोग्यांक हार्मोनियम वादनाचो आस्वाद घेवपाक मेळ्ळो. पळयात तातूंतले कांय संगीतमय खीण.
मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक तुमचे आवडीचो चॅनल गोवा 365. मोग आसचो.